दिवचल पोलिसांनी घोगाळ मडगावच्या अन्सार नारंगी नावाच्या दुबावित तरणाट्याक धरला। 2 लाख मोलाचे मंगळसूत्र चोरिल्ल्याचो ताजेर आरोप आसा। पोलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ताजो हेर गुन्यांवांनी आस्पाव आशिल्ल्याचे कळटा। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। दिवचल पोलिसान आनी एक धडक कारवाई करताना एका तरणाट्याक अटक केला। हो सस्पेक्टेड तरणाटो घोगाळ मडगावचो आसा अशें आमकां कळ्ळां। तो एक हिस्ट्री शिटरू आसा अशें आमकां कळ्ळां की खुबशा पुलीस स्टेशनान ताचेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा। जे सरपळे तशेंच मंगळसूत्र स्नॅचिंग जाता तातूंत तो इनवॉल्व आसा ही म्हायती मेळ्ळ्या। ताका धरला म्हणजे मुळगांव हांगा एक घडणूक घडिल्ली की बायल आपल्या घरा भायर उबी आसतना 2 तरणाटे मोटरसायकली वयर येवन तिची मंगळसूत्र सादारण 2 लाखाचें मंगळसूत्र त्यांनी स्नॅच करून तेंच्यांनी पळ काडिल्लो। तिणें त्या उपरांत बुच्चोली पुलीस स्टेशनान ताचेर कंप्लेन केल्ली आनी तांचें जें वर्णन आसा तें सांगिल्लें आनी पुलीस स्टेशनान पुलिसांनी तिचें सांगिल्लें वर्णन आनी CCTV कॅमेराच्या फुटेजीच्या आदाराचेर ह्या तरणाट्याक अटक केल्या। सादारण 22 दिसां पयलीं अशीच एक घडणूक घडलेली आनी तेच पुलिसांनी आनी एक तरणाट्याक अटक केला। सादारण 1 म्हयन्या भितर अशे 2 घडणुको घडल्या, पूण दिवचल पुलिसांनी आपली जी कारवाय आसा ती केल्लेली आसा। ताका लागून दिवचल पुलिसाचें अभिनंदन जाता। मुळगांव प्रकरणान जो तरणाटो घोगाळ मडगांवचो जो तरणाटो धरला ताचें नांव अन्सार नारंगी अशें आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।